महत्त्वाचे योगदान देतात तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या आवडीच्या कार्यक्रमात अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. हा कार्यक्रम तुमच्या खातीर घेऊन आल्या ऑर्किड लर्निंग सेंटर बोर्डा मडगाव आणि चौगुले सेंटर फॉर अप्लाइड अँड प्रोफेशनल स्टडीज आणि याचे प्रायोजक आसात अंबिका चिकन, युअर वन स्टॉप शॉप फॉर द फ्रेश अँड टेंडर चिकन. इश्टनो, आयच्या आमच्या कार्यावळीत ऑर्किड लर्निंग सेंटरचे डिरेक्टर मिसेस टिम्पल उडगी संवाद साधतले डॉक्टर अमन प्रभुगावकर यांच्याकडे. डॉक्टर अमन प्रभुगावकर इज MD फिजिशियन and he is practicing in Kanpur as well as in Mother Care Hospital मडगाव. आईच्या कार्यावळीचा विषय असा डायबिटीज आणि डाएट. तुला काहीच वाचू नका, पळयत राहा अंबिका चिकन फूड अँड हेल्थ शो. डॉक्टर अमन, वेलकम टू द शो. इंडिया इज द डायबेटीक कॅपिटल अशें आमी आयकतात. हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? ह्या शो आपल्याबद्दल तुमचे उपकार. सद्याच्या परिस्थितीन आयच्या दिसा पळोवपाक गेल्यार भारता भितर 6 कोटीचे वयर डायबिटीसाचे दुयेंती जावन आसात आणि ही संख्या नेटान वाडत आसा. आणि अशेंच जर त्या ह्याच रेगान जर ती वाडत गेली जाल्यार आनी थोड्याच वर्सां भितर जगातल्या खंयच्याय देशा परस चड दुयेंती आमच्या भारत देशांत आसतले आणि जग आमकां डायबिटीक कॅपिटल म्हणूनच वळखतलें. डायबिटीज म्हणजे एक्झॅक्टली कितें? आमच्या बॉडीन कितें एक्झॅक्टली जाता डायबिटीज जेन्ना जाता तेन्ना? आमच्या शरिराक एनर्जी खातीर ग्लुकोजाची गरज आसता. जेन्ना आमी कितें जेवण जेवतात तेन्ना शरिरांतले ब्लडा भितर साखरेचें प्रमाण वाडटा. तें प्रमाण रेग्युलेट करपा खातीर इन्सुलीन हॉर्मोन हें व्हेरी इम्पॉर्टंट हॉर्मोन जावन आसा. जेन्ना इन्सुलिनाचो प्रभाव किंवा परिणाम कमी जाता किंवा जेन्ना इन्सुलिनाचें प्रमाण शरिरा भितर कमी जाता तेन्ना साखरेचें प्रमाण वाडटा, कित्याक तें रेग्युलेट करपाक शकना आनी ताका लागून डायबिटीज मनशाक जाता. डायबिटीज जावप म्हळ्यारच शरिरांतल्या ब्लडांतलें रक्ताचें प्रमाण एक अमक्या एका लेवला परस चड जावप. ताजे नंतर हे जे साखर जी पळय चड जाल्ली आसता ताजे दुश्परिणाम आणि ताजी एक वेगळीच दुयेंसां तयार जातात. आनी खंयच्या वयोगटान हें जावपाक चड शक्यता आसता? कांय वर्सां पयलें 50 किंवा 60 वर्सांचेर लोकांक डायबिटीज जातालो. पूण आतां पळोवपाक गेल्यार आनी एस्पेशली इंडियन पॉप्युलेशनाक पळोवपाक गेल्यार 20 ते 40 वयोगटाच्या मनशांकच हो आतां डायबिटीज जावपाक लागिल्लो आसा. हाजी कारणां वेगळीं आसात. कित्याक म्हळ्यार इंडियन पॉप्युलेशन इज genetically predisposed to certain conditions like insulin resistance, obesity आणि ह्या कारणां लागून तांकां चडांत चड बेगींतल्या बेगीन डायबिटीज जाता. सो डायबिटीज ह्या वयोगटाच्या मनशाक जाता अशें तुमी आमकां सांगलें. आतां ताजे सिम्पटम्स कितें आसतात? साखरेचें प्रमाण वाडटकीर ती साखर मुतावाटे भायर वता. ती जेन्ना भायर वता तेन्ना ताजे बरोबर उदकूय वता. सो ताका लागून पेशंटाक पॉलियुरिया जाता. पॉलियुरिया म्हळ्यार खूब मुतपाक जाता. जशें खूब मुतपाक जालें तशें शरिरांतलें उदक भायर पडटा आनी पेशंटाक ताण लागता. ताका पॉलिडिप्सिया म्हणटात. सो चड मुतपा जावप, चड ताण लागप आनी तशेंच डायबिटीसाक लागून पेशंटाक खूब भूक लागता. पॉलिडिप्सिया आय मीन पॉलिफेजिया. सो पॉलियुरिया, पॉलिडिप्सिया, पॉलिफेजिया हे आमचे मेन त्रिसूत्री सिम्पटम्साची. आनी बाकीची थोडी कंडिशन जातात. इन्फेक्शन जाल्यार बरें रोखडें हील जायना किंवा ताजे कॉम्प्लिकेशन जावन नर्व्स डॅमेज जातात, किडनी डॅमेज जातात, हार्ट अटॅक येतात. ते सगळे सेकेंडरी कॉजेस. हे सिम्पटम्स जे तुमी आमकां सांगले ते सगळे पेशंटांक जाता? थोड्या वेळार कितें जाता की रेग्युलर चेकअप आमी जेन्ना करता तेन्ना कळटा की ती डायबिटीज आसा. सो तांकां सिम्पटम्स कांय नासतात. हांकां कशे सिम्पटम्स येनात? सुरवातीक कितें आसता, जेन्ना डायबिटीसाची ऑनसेट जाता तेन्ना कदाचित साखर कमी आसता तेन्ना ती तांचे सिम्पटम्स कमी प्रमाणात आसतात आनी जशे जशे चड दीस गेले तशे ते हॅबिच्युएटूय जावपाक शकतात. आनी अशे आमी कितलेशेच पेशंट पळयतात जांकां चड सिम्पटम्स आसनात पूण जेन्ना आमी टेस्ट करतात तेन्ना तांचे लेवल ऑलरेडी वाडिल्ले आसता, डायबेटीक रेंजी भितर आसता. डायग्नोज कशी करपाची आमी?
जेन्ना सिमटम्स असतात किंवा सिमटम नासतना सुद्धा आमी सांगितले त्या प्रमाणे जेन्ना आमी ब्लड चेक करतात आमी तें उपाशी पोटार ब्लड चेक करतात तें जर 110 मिलीग्राम% ह्या लेवला वयर गेलें किंवा जेवले नंतर किंवा 75 ग्राम ग्लुकोज घेतले नंतर 2 तासांनी आमी परत चेक करतात तेन्ना जर ती 140 मिलीग्रामा वयर गेले जाल्यार किंवा ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन म्हणून एक स्पेशल टेस्ट आसा जी आमकां फाटले 3 ते 4 म्हयन्याची एवरेज ग्लुकोज दिता ती जर 6.5% वयर गेली जाल्यार आमकां डायबिटीज आसा हाजें निदान जाता. सो रेग्युलर ब्लड टेस्ट आमकां सांगपाक शकता की आमकां डायबिटीज आसा काय ना. हय, दॅट इज द डायग्नोसीस. ताजे शिवाय आमी डायग्नोस करूं शकना. So symptoms, you see what symptoms you are going through and you do the test. Correct. ट्रीटमेंट हाजेर म्हणजे मेडिसिन आणि डायट दोगांय बद्दल आमकां सांगा. साखर चडांत चड जी आसा ती आमकां डायटांतल्यान येता आनी इन्सुलिनाचे इफेक्ट कमी जाले नंतर लिव्हर बी साखर प्रोड्यूस करता. सो एटलिस्ट आमच्या हातान आसा की आमी डायटांतली साखर कमी करपाची. सो रिफायंड शुगर्स, high glycemic index carbohydrates like potatoes, polished rice, processed food हातूंत भितर खूब साखर आसता आनी दॅट इनक्रीजीस द बॉडी शुगर रॅपिडली आनी हाय. सो दीज आर हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स फूड. सो वी शूड अवॉयड दॅट. दुसरें म्हळ्यार इन्सुलिनाचो परिणाम करपा खातीर आमकां एक्सरसायज करप सामकें गरजेचें. आमी जर सेडेंटरी लायफस्टायल वापरली, जर आमी बसून रावले, एक्सरसायज केली ना जाल्यार ओबेसिटी बी तयार जाता, शरिरा भितर फॅट वाडटा, विच इज ऑल्सो अनदर कॉज फॉर इन्सुलिन रेजिस्टन्स आनी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज. सो डायट टू अवॉयड हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स फूड, टू एडॉप्ट लो ग्लायसेमिक इंडेक्स फूड विथ हाय फायबर कंटेंट, डेली एक्सरसाइजेस, चेक ऑन द वेट. ही जी थोडी ह्यो ज्यो लायफस्टायल मेजर्स आसात त्यो आमकां घेवपाकच जाय. आनी जेन्ना ह्यो लायफस्टायल मेजर्स घेवन सुद्दां शुगर आउट ऑफ कंट्रोल आसता तेन्ना आमकां इन्सुलीन किंवा वखदां घालची पडटात. आता तुम्ही हाय ग्लायसेमिक इंडेक्स अवॉइड करा, लो ग्लायसेमिक इंडेक्स जेवण घेयात. सो ते आमकां थोडीशी तुम्ही असे फूड आयटम सांगपाक शकता जे लो ऑन ग्लायसेमिक इंडेक्स असतात. लो ग्लायसेमिक इंडेक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स आर लो ग्लायसेमिक इंडेक्स. सगळे होल ग्रेन्स, मागीर तुमचे लेंटिल्स, सिरियल्स, मागीर स्वीट पोटेटो जरी तो स्वीट म्हणलो आनी जरी तो पोटेटो म्हणलो तरी आसतना इट्स अ लो ग्लायसेमिक इंडेक्स. इट इज हाय इन फायबर कंटेंट एंड इट कॅन हेल्प रिड्यूस वेट. तर अशी जी लो हाय फायबर आनी लो ग्लायसेमिक इंडेक्स फूड्स आसात ती आमकां कोलेस्ट्रॉल देंवयतात, वेट देंवयतात, इन्सुलीन सेन्सिटिविटी वाडयतात, कॅन्सराचेर सुद्दां ती अवॉइड करपा खातीर, कॅन्सर सुद्दां प्रिवेंट करपा खातीर ती म्हत्वाची आसा. तर ती खंयची जाल्यार ब्रोकोली किंवा कॉलीफ्लावर, लिफी वेजिटेबल्स, मेथी असली हाय फायबर कंटेंट आशिल्ली वेजिटेबल्स. ऑल्सो रॉ फ्रूट, लेस स्वीटी राईप फ्रूट ऑल्सो आर गुड टू टेक कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर. सो प्रॉपर डायट, प्रॉपर एक्सरसाइज, स्ट्रेस फ्री लाईफ हे सगळे केल्यार आमची डायबिटीज कंट्रोल. खुबशा जाणांची आमी फर्स्ट स्टेजी भितर डायबिटीज हाजेरच कंट्रोल करतात. पूण जर डायबिटीज इन द बिगिनींग सुरवातीकच आमकां जर खूब आसा जाल्यार वी डोंट टेक द चान्स. वी स्टार्ट विथ द मेडिकेशन्स ऑन द बॅकड्रॉप ऑफ दीस लायफस्टायल मॉडिफिकेशन एंड देर इज सर्टन लेवल ऑफ ग्लायकोसिलेटेड हिमोग्लोबिन. जर ते 9 असलें जाल्यार आमी डायरेक्टली इन्सुलीन स्टार्ट करतात. डॉक्टर अमन, थँक्यू सो मच. तुम्ही आमकां जें कितें आज इन्फॉर्मेशन दिलां डायबिटीजा बद्दल तें खूब गरजेचें आसा आमच्या लोकां खातीर. एक डायट सांबाळप, रेग्युलर ब्लड चेक करप आनी एक्सरसायज करप ह्यो मेन गोश्टी आसता डायबिटीज कंट्रोलान दवरपाक किंवा तुमकां ती प्रिवेंट करपाक. आमी अश्योच 2 डायबिटीज फ्रेंडली रेसिपी घेवन तुमचे समोर येतली आफ्टर द ब्रेक. सब तैयार है ना? मिस्टर एंड मिसेस खोटे आने वाले हैं. भूल गई ना भाभी? आइए आइए. अब इतनी जल्दी क्या बनाओगी? चिकन. अंबिका पेश करते हैं स्वादिष्ट रेडी टू फ्राई चिकन नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन सलामी, चिकन गार्लिक फिंगर्स, चिकन चीज एंड अनियंस और बहुत कुछ. बस फ्राई किया,
सर्व किया, मिनटों में हो गया। अंबिका रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स, बनाने में इजी, खाने को सब क्रेजी। Multimedia, filmmaking and animation courses at Chogle College, Margao. New BVOC programs in IT-enabled enterprise resource planning. Skill-based courses in food production, hospitality, aviation, beauty and nutrition. Visit www.chogles.ac.in or ccaps.in. Deepa's Beauty Spa and Saloon, Khatpaban, Ponda. We undertake all types of bridal makeup and hairstyles. We are specialized in haircuts, hair treatments and all types of skin treatments. Personalized care. Come, experience the difference. Ajit Jewelers. Purity and trust since 1973. We make all types of traditional designs and temple jewelry designs. 100% genuine 916 BIS Hallmark jewelry. We also undertake repair works. Ajit Jewelers, shop number C5, Pancharatna Complex, behind Borkar Superstore, Margao. Ganesh.com, shop number G5, Paradise Apartments near St. Joseph High School, Akhem, Margao, Goa. Be it your birthdays, parties, weddings or corporate events, we provide the latest designs and prompt printing services. Ganesh.com, we provide quality. Ayushri, an Ayurvedic health destination, Akhem, Margao. Experience a heightened sense of relaxation and rejuvenation through Ayurvedic spa treatment inspired by ancient tradition. Come to Ayushri and melt your stress. You deserve to feel this good. Rainbow Collections, 388 Ashok Building, first floor, next to Bank of India, Jos Loyola Road, Margao. Visit us for wide range of home furnishing products ranging from bed sheets, curtains, towels, kitchen linen and add-on products to make your home look at its best. A wide range of furnishing products available at discounted rates. आयची आमची पहिली रेसिपी आसा स्पायसी स्वीट पोटॅटो सॅलड. स्वीट पोटॅटो म्हणजे आमी ताका कणगां म्हणटात, रताळी म्हणटात. आमचे गोंयकाराच्या हातून आमी नेवऱ्यो करतात, आमी ताची खीर करतात. पण सॅलड कोण चडशे ताजें करपाक वचना, पण तें खूब स्वादिश्ट जाता आनी तातूंत भितर आमकां खूब न्युट्रियंट्स मेळटात. लायक तुमी सांगिल्ले प्रमाणे स्वीट पोटॅटो इज व्हेरी हाय इन फायबर आनी ह्यो कसल्यो गोश्टी आमी चड इन्क्लूड करपाक जाय आमच्या डायटान. सो आतां आमी हाजे इन्ग्रेडियंट्स नोट करुया. हे स्वीट पोटॅटो आमी बॉयल करून घेतल्या. 3 ते 4 मिडियम कणगां बॉयल करून चॉप केल्या. ही zucchini इज लायक क्युकंबर लायक वेजिटेबल. एक हाफ कप zucchini आमी चॉप करून घेतल्या. पीनट्स boiled soaked for around 1 to 2 hours and then boiled with the salt. 1 medium tomato chop, थोडी कोथिंबीरचो पालो तो garnish. 1 medium onion chopped. 1 apple cut into pieces. Thodishi mircho because sweet potato slightly it has a sweet taste, so we are using 3-4 green chilies finely chopped. Salt to taste. Garlic I have used around 6 to 8 cloves of garlic finely chopped and a juice of 1 lemon.
हे अत्यंत सोपे अशें सॅलड आसा करपाक. आतां आमी सुरवात करूया. आणि जे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आसा ते डायबिटिक्सा खातीर सामके बरे आसा. सामके एक्झॅक्टली डायबिटिसा खातीरच ते तयार केलात अशें दिसता म्हाका. कळ्ळें न्ही? आणि इतले इंग्रेडियंट्स म्हणजे डायबिटीज फ्रेंडली रेसिपी म्हणपाक तुमी हरकत ना ह्या रेसिपी. सो आमी फर्स्ट आमचे स्वीट पोटेटो ॲड केल्यात. आतां आमी ऑनियन घालूया, टोमॅटो, झुकिनी. कलर सुद्दां तातूंत खुबशे सुंदर दिसता वेगवेगळे. This is also very high पीनट्स. source of proteins. आणि यू कॅन ईट इट ॲज अ मील. अशें न्ही की हें जेवतकीर तुमकां ब्रेड शीत काय खावपाची गरज ना. चिली. Garlic is also very healthy. Yeah, Garlic is also very healthy because it has got anti-inflammatory properties. Reduces cholesterol. Everybody should eat. हाय ब्लड प्रेशर बी जाल्यार गार्लिक खाया म्हणटा. कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करता, डायबिटीज रिड्यूस करता. This is also ideal fruit for diabetics because it is high fiber and also low glycemic index. Yes. Now I'll add the juice. Lemon juice is also very nice because it is acidic and it decreases the glycemic index of overall food. Oh. So whole loads of healthy ingredients is going into this dish. Doctor, one more question I'd like to ask you. When we are diabetic, म्हणजे एका मनशाक डायबिटीज जाता ताका ब्लड प्रेशर सुद्दां जावपाचे चान्सेस आसता. डायबिटीसा लागून ब्लड प्रेशर जायना, पूण ज्या कारणाक लागून डायबिटीज जाता, फॉर एग्जांपल इन्सुलीन रेजिस्टन्स किंवा ओबेसिटी किंवा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, हे ज्यो कारण आसा डायबिटीज जावपाची ताका लागून इन्सुलीन रेजिस्टन्सा लागून मनशाचें प्रेशर वाडपाचो चान्स चड आसता. ऑल्सो लॅक ऑफ एक्सरसायज, ओबेसिटी आणि सेडेंटरी लायफस्टायल हाका लागून बी ब्लड प्रेशर वाडटा. आणि महत्वाचें म्हळ्यार कितें, डायबिटीज आणि हाय ब्लड प्रेशर हे दोन्ही हार्ट डिसीजाचे रिस्क फॅक्टर्स जावन आसात आणि दे मल्टिप्लाय द रिस्क इफ दे आर प्रेझेंट बोथ टुगेदर. व्हेरी रिस्की. Especially in obese person, they are at the more risk of getting both. Correct. So now our salad is almost ready. We have to just garnish it with coriander. Coriander also is high in calcium. Oh. Very nice. आमची पहिली रेसिपी रेडी आसा, स्पायसी स्वीट पोटेटो सॅलड. दुसरी रेसिपी घेऊन आम्ही तुमच्या समोर येतली आफ्टर द ब्रेक. सब तैयार है ना? मिस्टर एंड मिसेस खोटे आने वाले हैं. भूल गई ना भाभी? आइए आइए. अब इतनी जल्दी क्या बनाओगी? चिकन. अंबिका पेश करते हैं स्वादिष्ट रेडी टू फ्राई चिकन नगेट्स, चिकन पॉपकॉर्न, चिकन सलामी, चिकन गार्लिक फिंगर्स, चिकन चीज एंड अनियंस और बहुत कुछ. बस फ्राई किया, सर्व किया, मिनटों में हो गया. अंबिका रेडी टू फ्राई प्रोडक्ट्स, बनाने में इजी, खाने को सब क्रेजी. Multimedia, filmmaking and animation courses at Chogle College, Margao. New BVOC programs in IT-enabled enterprise resource planning. Skill-based courses in food production, hospitality, aviation, beauty and nutrition. Visit www.chogles.ac.in or ccaps.in. Deepa's Beauty Spa and Saloon, Khatpaban, Ponda. We undertake all types of bridal makeup and hairstyles. We are specialized in haircuts, hair treatments and all types of skin treatments. Personalized care. Come
Experience the difference. Ajit Jewelers, purity and trust since 1973. We make all types of traditional designs and temple jewelry designs. 100% genuine 916 BIS hallmark jewelry. We also undertake repair works. Ajit Jewelers, shop number C5, Pancharatna Complex, behind Borkar Superstore, Margao. Ganesh.com, shop number G5, Paradise Apartments near St. Joseph High School, Akhem, Margao, Goa. Be it your birthdays, parties, weddings or corporate events, we provide the latest designs and prompt printing services. Ganesh.com, we provide quality. Ayushri, an Ayurvedic health destination, Akhem, Margao. Experience a heightened sense of relaxation and rejuvenation through Ayurvedic spa treatment inspired by ancient tradition. Come to Ayushri and melt your stress. You deserve to feel this good. Rainbow Collections, 388 Ashok Building, first floor, next to Bank of India, Jos Loyola Road, Margao. Visit us for wide range of home furnishing products ranging from bed sheets, curtains, towels, kitchen linen and add-on products to make your home look at its best. A wide range of furnishing products available at discounted rates. आमची दुसरी रेसिपी आयची आसा मेथी चिकन. मेथी चिकन करपा खातीर आमकां जे इंग्रेडियंट्स जाय पडटले ते आमी नोट डावन करूया. Chicken, I have taken 500 grams. This is the Ambika chicken. And चडशे आजकाल डिबेट चल्ला की चिकनान स्टिरॉइड्स असतात. This is a steroid free chicken. Very good. Yeah. Very nice. So Ambika chicken I have used for today's recipe. This is half cup of curd, coriander leaves, half cup, ginger garlic paste, 2 teaspoon, dhania powder, that's a coriander powder, 1 teaspoon, jeera powder, half a teaspoon, garam masala powder, 1 teaspoon, haldi powder, half a teaspoon, chili powder, 1 teaspoon, and this is methi saag. Methi saag म्हणल्यार मेथीची जी पानं असतात ती मिक्सरान घालून वाटल्यात. एक अर्ध कप सुमार आमकां हाफ किलो चिकना लागतात. युजली मेथीची आमी भाजी करतात आनी खातात किंवा ते पराठा करतात आनी खातात. सो चिकनान आमी जर ते इंट्रोड्यूस केलें घालपाचें तर एक आमकां हेल्दी डिश तयार जातली. सो आमी मेथी चॉप करून मिक्सरान घालून ती वाटल्या आनी ताची पेस्ट केली. पयली आमची स्टेप आसा मॅरिनेशनाची. सो आमी चिकन मॅरिनेट करूया. This is a fresh Ambika chicken we are using. आता भितर आमी मीठ घालया थोडे. जिंजर गार्लिक पेस्ट, curds, methi paste. Methi also has got anti-diabetic properties. Yes, seeds as well as leaves. चडशे डायबिटीज म्हणून लोक पयली म्हणतात मेथी खायात म्हणून. आता आमी आमचे सगळे स्पायसेस घालूया. हल्दी पावडर, चिली पावडर, कोरिएंडर पावडर, क्यूमिन पावडर, गरम मसाला पावडर and chopped coriander. आमी हांगा दवरिल्ले आसा कढीपत्ता आनी चिली. दिस इज जस्ट फॉर अ गार्निश. थोडेशें तेल गरम करून आमी शेवटी हे चिकन तयार जातकीर वयल्यान घालतले. सो आतां हें चिकन बरें मिक्स करून घेवया. 2 वरां सुमार हें चिकन तुमी मॅरिनेशनाक दवरपाक जाय. ताका खूब बरी चव येता आनी मातशें बेगीन शिजता.
chicken is the best source of proteins for diabetics, okay, because it is less cholesterologenic, third cholesterol वाढणार, red meat should be avoided. Yes. Okay, also egg white, and nowadays egg yellow also can be taken, but for cholesterol चढ असताना आणि egg yellow पासून restrict करपाक जाय. Fish is also very good source of proteins. Omega-3 fatty acids like बांगडे, मागीर हय ताल्ले, मागीर salmon, prawns, oysters. सो आमचे चिकन मॅरिनेट जाल्लें आसा. आमी तें भितर रेफ्रिजरेटरान घालतले व्हरून आनी 1 तासभर दवरतले. आमचें चिकन हांगा मॅरिनेट जाल्लें आसा. आतां आमी तें शिजोवपाक घालया. सो डायरेक्टली चिकन आमचे कढईन घालून आमी ताचेर धापणे दवरया आनी तें वाफेचेर शिजोवया. आनी उदकूय घालप ना, कित्याक जशें जशें तें चिकन शिजता तातूंतल्यान उदक सुट्टा. कित्याक दह्यान उदक आसा, मेथी पेस्टान उदक आसा. जेन्ना तें शिजपाक लागता तेन्ना आमी मिडियम गॅस करून 7 ते 8 मिनटां तें शिजोवपाचें. आमी आमचें चिकन शिजलें काय ना तें पळोवया. खूब टेम्पटिंग वास सुटला. आनी ऑलमोस्ट तें शिजिल्लें आसा. सो हांव आतां गॅस बंद करता, कित्याक ग्रेवी थीक जाल्ली आसा आनी चडशी ती आटिल्ली बी आसा. सो ही कन्सिस्टन्सी आमकां जाय आशिल्ली चिकनाची. आनी गोश्ट करपाची म्हणल्यार आमी आतां ताचेर एक तडको घालपाक जाय करबील आनी ग्रीन चिलीजाचो. ते तेलान आमी मिरच्यो आनी करबिलाची पानां घालपाची. करबील सुद्दां डायबिटीजाक खूब बरो आनी एक घरगुती उपाय तो. मिरसांग शिजोपर्यंत परतून घेवपाचें. जस्ट गार्निशिंगाक आमी तें हाजे वयल्यान घालपाचें. हय. सो इतलेंच तेल ह्या डिशी भितर वापरलें वता. तेल हय, तेल तातूंत कांयच घालना. एक चमचो सुद्दां घाल अशें तुमी म्हणपाक शकना. सो सेकंड रेसिपी ऑफ द डे इज रेडी, मेथी चिकन. Now the best part of the episode is to test the recipes. Doctor, I request you to please test the recipes and tell us about it. Yo. And this one also. Super. Yummy. I will also test. खूप रुचिक झालास. Nice. Thank you, Diplomat. Today we have with us Sales Officer of Ambika Chicken, Mr. Melroy Afonso, and Distributor, Mr. Atul Alankar. I request you, sir, to please come over here and present the gift hamper to our today's guest, Dr. Aman Prabhugaonkar. Please. आता हा हांगाच तुमचा निरोप घेता. We'll meet in the next episode of Ambika Chicken Food and Health Show, powered by Orchid Learning Center and Chowgule Center for Applied and Professional Studies. Till then, eat healthy to be truly wealthy.